नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची जाली बसका. मंत्रिमंडळान इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग येवजण केली मंजूर. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचो म्हारगाय भत्तो 2% वाडयलो. गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी राज्यसभेत सायबर सुरक्षेविशीं उबारलो प्रश्न. कोल्ड कॉलिंगाक आड इलेक्ट्रॉनिक मंत्र्यान उबारिल्ल्या पावलाविशीं केली चवकशी. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजित बाय सेलम मीट 2025 चे केले उक्तावण. सरकाराचे काम शेतकारांक आदार दिवप मुखेलमंत्र्यांनी केले नमूद. गोंय हस्तकला ग्रामीण आणि लघु उद्योग उदरगत महामंडळ 31 मार्च ते 4 एप्रिल मेरेन आयोजित करता अपरांत मांड 2025. महामंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण आल्लेकर हांचे सयत संचालक अजय गावडे हांणी दिली माहिती. म्यानमार आणि थायलंडान 7.7 रिक्टर स्केल तीव्रतेचो आयिल्लो भूंयकांप. भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घडणुकेचे दुख्ख व्यक्त करतना फावो तो आदार दिवपाचे दिले उतर. आता खबरो विस्तारान. आयज जाल्ले केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत केंद्रीय म्हायती आणि वितरावण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी पत्रकार परिशद आपोवन मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत घेतिल्ल्या साबार निर्णयाची सविस्तर म्हायती दिली. मंत्रिमंडळात इलेक्ट्रॉनिक्स सामानाची निर्मिती देशांत वाडोवपा हेतान इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग येवजण मंजूर केल्ल्याचे ह्या वेळार मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. हे येवजणे खातीर सुमार 22,000 कोटी रुपयाचो निधी मंजूर जावन हातूंतल्यान सुमार 91,000 लोकांक कामगाराच्यो संद्यो उपलब्ध जातल्यो अशी आस तांणी उक्तायली. इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक ग्रोथ हुई है. ये ऐतिहासिक ग्रोथ अगर आप नंबर्स में देखना चाहें, प्रोडक्शन 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ा है, 5 टाइम्स 17% CAGR, और एक्सपोर्ट बढ़ा है 6 गुना. एक्सपोर्ट बढ़ा है 6 गुना. नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स हैज बिकम अमंग द टॉप 3 आइटम्स in the export of goods. आप सोचो 10 साल पहले nobody could ever imagine इतना बड़ा चेंज आ सकता है, but this change has actually happened. और इसको और फर्दर एम्फेसाइज करने के लिए, because electronics, textile, garments, these are sectors which generate huge amount of employment. इसीलिए इसको और ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए, और ज़्यादा ग्रो करने के लिए आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है. हिस्टोरिक डिसीजन हैज बीन टेकन टुडे. कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में. तशेंच मंत्रिमंडळ बसकेन केंद्रीय कर्मचाऱ्यां खातीर म्हारगाय भत्तो 2% वाडोवपाचो निर्णय जाला. ही वाड निवृत्ती वेतनधारकां खातीरूय लागू जातली. ही वाड 1 जानेवारी 2025 सावन लागू करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. म्यानमारान आयज भूंयकांप जालो. हाची तीव्रता 7.7 रिक्टर स्केल अशी आशिल्ली. ह्या भूंयकांपाक लागून बँकॉकाक खूब लुकसाण जालां. तशेंच मेघालया, कोलकाता आनी इक्कलांकूय हाचो फटको बसला. खुबशा वाठारांनी व्हडल्यो व्हडल्यो इमारती जमीनदोस्त जाल्यात. भूंयकांपाक लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख परगटायलां. तशेंच भारत जाता तितली मजत करपाक तयार आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आश्वासन दिलां. विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी भारत देश पाकिस्तानांतल्या अल्पसंख्यांकांचेर जावपी दुर्वेव्हाराचेर बारकायेन नदर दवरून आसा अशें लोकसभेन विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना सांगलें. पाकिस्तानात मनीस हक्काचो भंग जाता आनी अल्पसंख्यांकांचेर अन्याय जाता अशें हालींच संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी हक्क मंडळांतल्या भारतीय प्रतिनिधीन सांगिल्लें अशें डॉ एस जयशंकर हांणी सांगलें. अंदू फेब्रुवारीन पाकिस्तानात हिंदू समाजाचेर अत्याचाराची 10 प्रकरणां दाखल जाल्यात. तातूंत 7 अपहरणां आनी जबरदस्तीन धर्मांतरण करप अशी आसा अशें तांणी सभाघराक सांगलें. Very, very closely. We take it up, and we take it up at the international level also. Again, to give 2 recent examples, sir, in the month of February, our representative at the UN Human Rights Council pointed out that Pakistan is a country where, I quote him,
where human rights abuses, persecution of minorities, and systematic erosion of democratic values are state policies. They constitute state policies, which brazenly harbors UN-sanctioned terrorists, and Pakistan is in no position to lecture anyone. Instead, Pakistan should focus on providing actual governance and justice to its own people. Our ambassador in the UN General Assembly also just 2 weeks ago underlined the fanatical mindset of Pakistan, which he said was very well known, and its record of bigotry. So we are taking it up at the international level. आज राज्यसभेत प्रश्नकाळा मजगती केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी डिजिटल क्रॉप डेटा विशीं उलयतना शेतकारांचो डेटा हो खाजगी आसतलो आनी संबंधीत शेतकाराच्या मान्यताये उपरांतूच तो लोकां खातीर उक्ते करतले अशी गवाय तांणी दिली. तशेंच डेटा सुरक्षेची वेवस्था कडक असून डेटा संकलन करपी कंपन्यांक डेटा मेळोवप सरकारान मांडिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वां आनी नेमांचें पालन करप बंधनकारक आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. किसानों का डेटा जो है ये निजी डेटा है. जब तक किसान डेटा साझा करने के लिए अपनी स्पष्ट सहमति नहीं देता तब तक इसे साझा नहीं किया जाएगा. एग्रीस्टेक सहमति का प्रावधान इसको और मजबूती प्रदान करता है. किसान को डेटा के साझाकरण पर सीधा नियंत्रण, मतलब वो चाहेगा तो सहमति देगा डाटा किसी के साथ शेयर करने की, वो चाहेगा तो सहमति नहीं देगा. किसान सहमति दे के अपनी सहमति रद्द करने का काम भी कर सकता है. और इसलिए डेटा की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के और उनका दुरुपयोग रोकने के लिए डाटा चाहने वाली एजेंसियों को पंजीकरण के दौरान सरकार के समस्त डेटा और सुरक्षा नियमों और अधिनियमों का माननीय उपसभापति जी पालन करना ही होगा. गोयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज राज्यसभेच्या 267व्या सत्रांत इलेक्ट्रॉनिक्स आनी IT मंत्रालया मुखार नागरिकांच्या खाजगी माहितीचो दुरुपयोग जावपाचेर आळाबंद हाडपा विशीं प्रश्न विचारलो. खुबशा नागरिकांक गरजे भायर अज्ञात लोक आनी कंपनी कोल्ड कॉलिंग करतात अशी विशीं खासदार तानावडे हांणी मंत्रालयाचे लक्ष वेधले. मंत्रालयान अशे तरेचे कॉज आडावपाक घेतिल्ल्या खबरदारीच्या पावला विशीं सदानंद शेट तानावडे हांणी प्रश्न केलो. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें, रविवार 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो.
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजित बायोसेलर मीट 2025 ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें। शेतकी संचालनालय, सांखळेच्या शेतकी कार्यालय आणि शेतकी तंत्रगिन्यान व्यवस्थापन संस्थेच्या जोडपालवान आयोजित केल्ली ही कार्यावळ 2 दीस चलतली। उक्तावण सुवाळ्यान मुख्यमंत्र्यांच्या सयत गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष आणि आमदार प्रेमेंद्र शेट तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। कार्यावळीत उलोवप करतना सरकाराचें काम हे शेतकारांचें पीक विकप न्हय जाल्यार तांकां पीक वाडोवपाक फावो तो आदार दिवप आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलें। डिपार्टमेंटाचें काम तुमकां मदत करप, डिपार्टमेंटाचें काम तुमकां जायते फायनान्शियल हेल्प जाय, फायनान्शियल हेल्प खंयच्यान जातली ती मेळोवन दिवप, मार्केटिंग हेल्प जाय ती मेळोवन दिवप, तुमकां ट्रेनिंग जाय ती ट्रेनिंग करूंक दिवप, तुमकां तुमची माती तपासून जाय ती माती तपासून दिवप, तुमकां अजून म्हणजे आमी तर म्हणटा की आनीक थोड्या दिसांनी आमी एग्रो क्लिनीक सुरू करता। ही सगळी मदत तुमी कितें तुमकां जाय तें सांगात, पण शेतूय लाय म्हणून आमकां सांगो नाकात। तूच शेत लाय, तूच व्हरोन वीक आनी पयशे हाडून आमगेर दी, तें सांगो नाकात। थोड्या जाणांची इच्छा ती आसता सगळें तुमीच करा आनी मागीर पयशे नाल्यार ते भात बीन पिकता ते हाडून आपल्या घरा कडेन दी म्हणपी हालो। हांगासर सरकार इतके जेन्ना करूंक तयार आसा तेन्ना जर लोक आतां जरी केले ना जाल्यार केन्ना करतले। म्हणून आमची अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी बा प्रेमेंद्र शेट टिचेर उलयलो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी ज्या सरकारान केन्ना विचार करूंक नासलो। फुडल्या 25 वर्सांचो एग्रीकल्चराचो विचार करून आमी पॉलिसी लॉन्च केल्या। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल सांजे आल्तिनो हांगा आयोजित कार्यावळीन गोंय येरादारी पुलिसांक दुचाकी वाहनां भेटयलीं। त्या भायर BDDS आनी श्वान पथका खातीर लेगीत तांणी वाहनां भेटयल्या। ह्या वेळार तांचे सयत गोंय पुलिसाचे महासंचालक आलोक कुमार, अतिरिक्त पुलीस महासंचालक ओमबीर सिंग बिश्नोय आनी हेर पुलीस अधिकारी हजर आशिल्ले। गोंय सरकार गोंयचे पुलीस दळ तशेंच हेर सुरक्षा संस्थांक सशक्त करपाक वचनबद्ध आसा आनी ते खातीर तांकां साबार आर्विल्लें तंत्रगिन्यान आनी साधन सुविधा मेळोवन दितले अशी गवाय ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली। गोवा सरकार की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट के ट्रैफिक सेल के लिए 50 एक्टिवास आज हैंडओवर किए हैं। मैं ट्रैफिक सेल को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं क्योंकि उन्हीं के फंड्स के थ्रू जो एक्चुअली एक्सीडेंटल प्रो जोन के लिए जो व्हीकल्स हम फाइन करते हैं उन्हीं के फंड्स से लिया। सेकेंड, हमने 3 व्हीकल्स ऑफ द BDDS बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के लिए जो व्हीकल्स लिया है इनके लिए भी मैं पुलिस डिपार्टमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। और 3 डॉग्स विच इज द ट्रेन डॉग्स पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत थी वो भी आज ट्रेन करके उन्होंने डिपार्टमेंट में शामिल कर दिया है। इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। गोवा सरकार की तरफ से फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज ऑल द 100% इक्विपमेंट ऑलमोस्ट हमारे डिपार्टमेंट ने इस लास्ट 2 साल में ले लिया है। इवन दो फॉर द कोस्टल सिक्योरिटी द कोस्टल बोट्स हमारे पास आने वाले हैं एंड इट विल कंप्लीट द 100% इंक्लूडिंग द कोस्टल से लेकर सभी सिक्योरिटी हमारे पास पूरी हो जाएंगे, विच इज द इक्विपमेंट से लेकर सब कुछ। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल पर्वरेच्या मंत्रालय संकुलान उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण गोंयांत रस्त्याक तेंकून आशिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकाम हालोवपा विशीं एक उच्च स्तरीय बसका घेतली। हे बसकेन गोंयचे येणावळ मंत्री आतानासियो मोन्सेरात, कायदो आनी पर्यावरण मंत्री अलेक्सो सिक्वेरा, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, गोंयचे ॲडव्होकेट जनरल तशेंच सचिव वांटेकार जाल्ले। बसके विशीं पत्रकारांक म्हायती दितना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हे मुखार सरकार रस्त्यांचेर, कमुनिदाद जमनीचेर तशेंच सरकारी जमिनीचेर कसलेच तरेच्यो बेकायदेशीर अतिक्रमण सहन करचे ना अशी स्पश्ट गवाय दिली। तशेंच उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण सध्या रस्त्यांक तेंकून आशिल्ली आस्थापना 15 दिसां भितर हालोवपाची अधिसुचोवणी आस्थापनाच्या मालकांक धाडटले अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। एट प्रेजेंट हेन्सफोर्थ कसलीच इल्लिगेलिटीज खंयसरूच ना रोड सायड ना कोमुदातीच्या लँडात ना गव्हर्मेंटाच्या लँडात कोणाकूच करूंक मेळची ना। आनी केली आसत जाल्यार सद्या पयलीं 100 नंबर डायल करून पुलिसेक इन्फॉर्म करप आनी पुलिसेक इन्फॉर्म केल्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर पुलीस रेव्हेन्यू तलाटी सेक्रेटरी पंचायतीचो हे वचून ताचेर एक्शन घेतले आनी हायकोर्टाक वांगडाच कळयतले हाज्या फुडें जी करूंक जाय तरी।
दुसरी गजाल आत्तां नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे आनी रस्त्याक तेकोन जे आसा पळय सामके कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट जे रस्त्याक तेंकल्या तांकां नोटिसीस ज्यो आहा पळय हायकोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर सरकार काडिना परत एक सांगता हायकोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर तांकां नोटिसी काडटले आनी 15 दिसांच्या भितर तांच्यांनी एक तर शिफ्ट जावपाक जाय नाजाल्यार आपले एस्टाब्लिशमेंट दुसरे कडेन शिफ्ट करपाक जाय. ओके, रोड सायड आसलेले इलिगॅलिटीज परत सांगता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कळंगूट मतदारसंघात भाजपा कार्यकर्ता मेळाव्यात मार्गदर्शन केलें. हे कार्यावळीत हाचे सयत गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो, भाजपाचे उत्तर गोंय जिल्लो अध्यक्ष दयानंद कारबोटकार तशेंच हेर वांगडी हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत आमदार मायकल लोबो हांणी मतदारसंघात केल्ल्या साबार उदरगतीच्या कामांची तोखणाय करतना सबका साथ सबका विकास हे संकल्पनेक धरून कळंगूट मतदारसंघात केल्ल्या जागृताये विशीं तांची उर्बा वाडयली. म्हणजे 28 राज्यांपैकी जवळपास 19 राज्य 19 त्या 20 राज्यांनी भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीच्या अलायन्सचे सरकार आसा. हेच्या व्हडल्या देशात म्हणजे पुराय लोकांचो कल जो आसा हो मोदीजीच्या नेतृत्वाचेर विश्वास आसा. म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यांकडे परत एकदा सांगपाक येयला, तुम्ही म्हणटाले इलेक्शन बेगीन येयलें काय कितें, ना, इलेक्शनाक आनीक 2 वर्सां उरल्या. ताज्या पयलीं आमच्या कडेन जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन्स आसा. पण भारतीय जनता पार्टी मिशन मोडाचेर काम करता. आम्ही आयज पासून जेन्ना आमी ठरयता की हय आमी नवीन मंडळाचे सदस्य काढले, नवीन बुथाचे अध्यक्ष काढले, आमची जबाबदारी कितें, आमचें काम कितें, अंत्योदय तत्वाचेर काम करप. म्हणजे सरकारांतले शेवटच्या पर्यंत म्हणजे केंद्रांतल्यो योजना, राज्यांतल्यो योजना ह्यो सगळ्या लोकांपर्यंत पावोवपाचें काम हे सातत्यान करपाची जबाबदारी आमची आसा. आमदार ह्या नात्यान आमदार प्रत्येक मनशा कडेन पावतलो असो ना. प्रत्येक मनशा कडेन तुमी पावूं शकता. माझ्या वाड्याचेर कोण वंचित उरला काय कितें, माझ्या वाड्याचेर कोणाची स्कीम मेळोंक ना काय कितें, माझ्या वाड्याचेर आनी कोणाक खंयच्या केंद्राची स्कीम, राज्यातली स्कीम मेळोंक ना आसत जाल्यार तें म्हजें कर्तव्य आसा. जरी मायकल आमदार जाला आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो आपूण कार्यकर्तो आसा. अध्यक्ष बाब दामुड्याक हेणी जशें सांगलें युद्धाचेर वचपाची गरज ना, जाल्यार आमकां आतां भारतीय जनता पार्टीक काम करप हेच सगळ्यांत व्हडलें युद्ध आसा. गोयचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी काल आपल्या दिल्ली भेटेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत केंद्रीय भाजपा मुखेली BL संतोष तशेंच संघटनेच्या हेर वांगड्या सयत भेट केली. गोंयांत आयल्या उपरांत पत्रकारांक आपल्या भेटी विशीं म्हायती दितना ही सर्वसामान्य औपचारीक भेट आशिल्ली. ह्या वेळार फक्त गोंयच्या उदरगती विशीं आनी संघटनेच्या कांय म्हत्वाच्या मुद्द्यां विशीं चर्चा जाली अशें दामोदर नायक हांणी पत्रकारांक सांगलें. कर्टसी विजिटी आशिल्ली आनी तितले निमतान आयज प्रायम मिनिस्टरा कडेन भेटी जाली आनी ताजे नंतर आमचे ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी BL संतोष आसा तांचे कडेन मिटींग आशिल्ली आनी काही अन्य लिडर्स आशिल्ले तांकांय बी मेळ्ळे. स्वतंत्रपणे गोंयच्या संदर्भात आनी त्याच बरोबर पार्टीचे संघटनात्मक हाजेर भितर चर्चा जाली आनी फाटले सगळे 2 म्हयन्याचो आनी एक पुराय गोंय म्हणून एक आढावो जो आसा तो तांकां सांगलो. गोंय हस्तकला ग्रामीण आनी लघु उद्देग उदरगत महामंडळ 31 मार्च ते 4 एप्रिल मजगती म्हापशेच्या बोडगेश्वर मैदानाचेर भव्य हस्तकला प्रदर्शन कम विक्री आयोजीत करपाचे आसात. उपरांत अपरांत मांड 2025 ह्या 5 दिसांच्या कार्यावळीन गोंयचे गिरेस्त हस्तशिल्प दायज आनी गोंयच्या कलाकारांची कुशळ कारागिरीचे प्रदर्शन जातले. ह्या कार्यावळीचो मुखेल हेतू थळाव्या कारागिरांक माची दिवप, गोंयच्या पारंपारीक हस्तकलेचे संवर्धन आनी जागृताय करप जावन आसा. महामंडळाचे अध्यक्ष आनी आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी पत्रकार परिशद आपोवन महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक अजय गावडे हांचे सयत ह्या कार्यावळी विशीं सविस्तर म्हायती दिली. पयल्या दिसा एक कल्चरल इव्हिनिंग आसा, मागीर सेकंड डे भुरग्यां खातीर फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन तशेंच गोवन ट्रेडिशनाची थीम दवरून ताजेर एक परफॉर्मन्सीस आसा. थर्ड डे आमी जे आसा एक प्रोग्राम दवरला जो गोंय म्हजें गायता हाजेर एक सुंदर असो गोंयाच्या कल्चर आनी एक हिस्ट्रीचेर आदारीत तो एक म्युजिकल प्रोग्राम आसा. अशे 3-4 दीस प्रोग्राम आसा फॉलोड बाय क्लोजींग ऑन 4th. आर्टिजन जर तुमी पळयशात गोंय आनी जेन्ना आमी 1980tल्यान हँडीक्राफ्ट ताच्या कितलींशीं वर्सां जालीं करतात जाल्यार पॉटरी म्हणटात, बांबू क्राफ्ट,
शेल क्राफ्ट, अशा वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान आमचे कोकोनट क्राफ्ट, अशे वेगळे वेगळे कॅटेगरीज आसात. इवन आयडल करपी लोक आसात. सो हे सगळ्यांक एक आमी एकदम तांकां पळोवना सगळ्यांक असो प्लॅटफॉर्म एकदम खंयच मेळनाशिल्लो तांकां की सगळेच जाण एका प्लॅटफॉर्माचेर येवन तांचे आर्ट फॉर्म पळोवपाक मेळटा. सो वेगळे वेगळे आर्ट पळोवपाक मेळटले. थोडे क्लोथिंगाचेर काम करतात, हय करेक्ट, थोडे पेपर आर्ट करतात, पेंटिंगांनी थोडे आसात जे आपले पेंटिंग इंटिग्रेट करून तांणी कांय आर्टिफॅक्ट्स केल्ले आसात. हे सगळ्यांचो आमकां थंय आसपाव पळोवपाक मेळटलो. दक्षिण गोंय भाजप जिल्लो कार्यालयात मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सर्वसामान्य नागरिकांचो विचार करून आखिल्ल्या उल्लेखनीय अर्थसंकल्पा विशीं तांकां परबीं भेटोवपा हेतान पत्रकार परिशद आपयल्ली. ह्या वेळार तांचे सयत गोंयचे भाजपा सचिव सर्वानंद भगत आनी दक्षिण गोंय जिल्लो अध्यक्ष प्रभाकर गांवकार हजर आशिल्ले. ह्या अर्थसंकल्पान समाजाच्या साबार स्तरावेल्या लोकां खातीर तजवीज केल्या. तशेंच दर एक आमदाराक कसलोच भेदभाव करिनासतना मतदारसंघात उदरगत करपा खातीर 100 कोटी रुपया दिवपाची घोशणा केल्या. ते विशीं आमदार दिगंबर कामत हांणी खोस उक्तायली. सगळ्यांक एक प्लेजंट सरप्रायज, प्लेजंट सरप्रायज फॉर एव्हरीबडी. कारण अत्यंत बऱ्या पद्धतीन शिकून स्टडी करून मुख्यमंत्र्यान हे बजेट सारासार सगळ्या समाजातल्या सगळ्या घटकांक बरोबर घेवन वचपाचो फायदो सगळ्या घटकांचो जावपाचो अशा पद्धतीचें बजेट. आनी ताचें रिएक्शन एकदम बरें जालें. थंय फोकस ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट म्हणजे बेजीक फोकस आशिल्लो सगळ्या राज्याचो विकास. थंय मागीर हे ते डिफरन्सान हे ते पळोवना. सगळ्या राज्याचो पूर्णपणे विकास करप, प्रजेचो विकास करप हे धोरण दोळे मुखार दवरून मुख्यमंत्र्यान बजेट प्रेजेंट केल्लें आसा. पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां दिसता टोटल बजेटाची सायज आसा 28,163 कोटी. गोंय सायबर पुलिसांनी दक्षिण पूर्व आशियाई देशांनी सायबर गुलामी कॉल सेंटर चलोवपी 3 आंतरराष्ट्रीय तस्करी पंगडाच्या 3 वांगड्यांक अटक केली. 549 भारतीयांक ह्या सायबर गुलामी कॉल सेंटरांतल्यान भारतीय सरकारान म्यानमाराच्यान वाचून परत हाडिल्ले. तातूंत एक गोंयकार आशिल्लो. राज्यात पुलीस उपनिरीक्षक सर्वेश सावंत हांणी ह्या संबंधान केल्ल्या कागाळीचेर कारवाय करतना पुलिसांनी ह्या गुन्यांवकारांक अटक केल्या. कागाळी प्रमाण हे गुन्यांवकार लोकांक थायलंडात म्हयन्याक 60,000 पगार आसपी नोकरेचे आमीश दिवन तांकां फसयताले. पुलिसांनी केल्ल्या कारवाई विशीं पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी पत्रकारांक सविस्तर माहिती दिली. ये नेटवर्क अपने आप में आपको जैसे कई बार हमने बताया कि बैंक अकाउंट्स और सिम कार्ड्स दीज आर द मेन थिंग्स फॉर साइबर फ्रॉड्स. तो इन्होंने बैंक अकाउंट रेंट का भी ये लोग काम करते हैं. इनके टेलीग्राम पे हमने मैसेजेस देखे तो वो मैसेजेस में इन्होंने लोगों को बोला है कि हमको बैंक अकाउंट रेंट पे चाहिए इस तरीके के बैंक अकाउंट्स के लिए, इस बैंक कंपनी के बैंक अकाउंट्स. उसके अलावा सिम कार्ड भी ये लोग रेंट पे मांगते हैं. तो होता क्या है, ये बैंक अकाउंट को सिम कार्ड पे लोग बाहर बेचते हैं और वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं और साइबर फ्रॉड का जो पैसा है वो उनके थ्रू फनल किया जाता है. क्योंकि आपको बैंक का ट्रांजेक्शन करना है तो OTP लगता है, तो सिम कार्ड भी चाहिए. तो उसके OTP और ये बैंक अकाउंट के साथ मिलके ये पूरा साइबर फ्रॉड एंड टू एंड करते हैं. तो ये बैंक अकाउंट और सिम कार्ड तो एक बात होगी, दूसरा फिर रिक्रूटमेंट, पूरा साइबर कॉल सेंटर का सेटअप, ये सारी चीज़ें ये पूरा गैंग करता है. और हमने इसको मतलब पकड़ के काफ़ी सारी चीज़ें प्रिवेंट भी की हैं और आगे इससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरीके से इंडिया में ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है. फोंड्या नगरपालिकेन प्रभाग क्रमांक 5 नव्यान बांदिल्ल्या सोपणाचे आनी फुटपाथीचे सुशोभीकरण प्रकल्पाचे उक्तावण फोंडेचे आमदार आनी शेतकी मंत्री रवी नायक हांचे हस्तुकीं जालें. कार्यावळींत फोंडे नगरपालिकेचे अध्यक्ष आनंद नायक, उपाध्यक्ष दीपा कोलवेकार, आदले अध्यक्ष रितेश नायक आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले. ह्या प्रकल्पा विशीं आमदार रवी नायक हांणी सविस्तर माहिती दिली. हे सगळे लोकांची आमच्या ह्या खडगांव लोकांची मागणी आशिल्ली, ती कौन्सिलरा कडेन मागणी आशिल्ली, रितेशा कडेन, आनी ते कन्सिडर करून हे सगळे करपाक घेतले आसा. आनी एक म्युन्सिपालिटीचो बरो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा आनी बरो म्हणजे लोकांकय खूब हे त्रास जाताले. वचून अशी गाडी येताल्यो, एक्सिडेंट जावंक शकताले, थंय कोणी मोडूंक शकताले आनी ताका लागून हे म्हागेलो जर सपोर्ट आशिल्लो हांगासरले अशे लोक स्कूटर मोटरी करून वयताले आनी थंय एक्सिडेंट जावंक शकताले. हायवे तेकून आसले आनी ताका लागून म्हागेलें ऑब्जेक्शन आशिल्लें आनी आयज म्हाका पुराय जालें आसलें आनी हांव एकदम हेचेर हे कामाचेर खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान काम बरें केल्लें आसा.
फुडल्या 2 वर्सांत मांद्रे मतदारसंघाचो कायापालट जातलो अशें उतर मांद्रेचे आमदार जिता रोलकार हांणी मांद्र्या शिगमोत्सवाच्या निमतान आयोजीत कार्यावळींत उलयतना दिलें। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला मांद्र्या उदरगत करपा खातीर सरकारा कडल्यान आधार मेळिल्ल्याचें तांणी नमूद केलें। कार्यावळी वेळार तांच्या सयत आदले जिल्लो पंचायत वांगडी श्रीधर मांद्रेकार, शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष सुभाष आसोलकार, मांद्रेचे सरपंच राजेश मांद्रेकार तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। की डेव्हलपमेंट 100% जातले आणि इतले एश्युअर करता येणारे 2 वर्सांत डेव्हलपमेंट म्हणटा ते तुमकां कायापालट दिसतले आख्या मांद्रे मतदारसंघात इतले मेरेन पावलेले आहात आणि हांव हे कॉन्फिडंट आहा। कित्याक कॉन्फिडंट आहा लास्ट टायम 3 वर्सां जे काम केलां तेचे आतां म्हणजे फळ हे आतां तुमकां दिसतले ह्या 2 वर्सांत। तो डेव्हलपमेंटा विशयी तुम्ही काय चिंता करू नका। लायट उदीक रस्ते हे सगळे चकाचक सगळे जातले प्लस हांगासर तुम्ही हांगा बदल्यात सगळी जाण हांगासर आमी हांगासर वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जातलो जो आख्या गोंयांत ना तो आणि तेचे प्रेझेंटेशनूय जाले सगळे पंचायतीक घेवन तशेंच काल बजेटाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान बजेटूय अलॉट केलो 80 crores म्हणजे स्विमींग पूल आमकां सगळ्या भुरग्यांक शिकोवपाक पेड्यान घालचे पडटले। आयज हक्कान हांव सांगूं शकता पेडणे आमच्या अभिमानान सांगूं शकता पेडणे आमी आनी पेडण्यान आयज हांगासर स्विमींग पूल जाता तो सुद्दां गोंयान वन ऑफ द फर्स्ट असो जाता की तो म्हणजे आख्या गोंयान खंयच स्विमींग पूल ना तसो म्हणजे इनडोर स्विमींग पूल म्हणजे पावसाच्या दिसांनी सुद्दां भुरग्यांक शिकोवपाक जाल्यार तुमी धाडूं शकतात। प्रसार भारतीन आयज दूरदर्शन तशेंच आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या कर्मचाऱ्यां खातीर हिंदी कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें। राजभाषा हिंदीच्या क्षेत्रांत उपलब्ध आधुनीक IT टूल्स आनी तांत्रीक सुविधा ह्या विशयाक धरून ही कार्यशाळा आशिल्ली। आभासी प्रणाली वरवीं आयोजीत कार्यशाळेंत भारत सरकाराच्या घर मंत्रालयाच्या राजभाषा विभागान हिंदी शिक्षण येवजणेचे उपसंचालक राजेंद्र प्रसाद वर्मा हांणी ह्या कार्यशाळेंत प्रशिक्षण दिलें। ह्या कार्यशाळेंत दूरदर्शन आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या साबार कर्मचाऱ्यांनी वांटो घेतलो। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.0°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.2°C उतल्यान नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। केंद्रीय मंत्रिमंडळाची जाली बसका। मंत्रिमंडळात इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग येवजण केली मंजूर। केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचो म्हारगाय भत्तो 2% वाडयलो। गोयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट नावडे हांणी राज्यसभेन सायबर सुरक्षे विशीं उबारलो प्रश्न। कोल्ड कॉलिंगा आड इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालयान उबारिल्ल्या पावला विशीं केली चवकशी। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजीत बायोसेला मीट 2025 चे केले उक्तावण। सरकाराचे काम शेतकारांक आधार दिवप मुखेलमंत्र्यांनी केले नमूद। गोंय हस्तकला ग्रामीण आणि लघु उद्योग उदरगत महामंडळ 31 मार्च ते 4 एप्रिल मेरेन आयोजित करता अपरांत मांड 2025। महामंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण आर्लेकर हांच्या सयत संचालक अजय गावडे हांणी दिली माहिती। म्यानमार आणि थायलंडान 7.7 रिक्टर स्केल तीव्रतेचो आयलो भुंयकांप। भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घडणुकेचेर दुख्ख व्यक्त करतना फावो तो आदार दिवपाचे दिले उतर। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आस्वाद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।